पेटवीन बाब सुरेश, दुसरे मेंबर बाब रोलैंड, बाब ब्रायन, पंच बाब फ्रँकी, अंतोनास बाब, दुसरे बाब रोमियो ग्लिमसन, आनीक तुमच्या मोगाळ भावनो भणिनो. म्हाका दिसता गेल्या त्या दिसाक जेन्ना एक सायकल रेस जाता त्या वेळार आमी तुमकां हें प्रॉमीस केलेलें की हें काम करून तुमकां दितलें म्हणून. थोडो उशीर जालो दुबाव ना, पूण खूंय ना खूंय म्हाका दिसता जेन्ना बाब पेटवीन म्हाका एवरी मंथ फॉलो अप करतालो. आफ्टर फॉलोईंग अप एवरी मंथ we have passed this under the MLA led scheme of about 24 lakhs. Now this roofing will have a puff sheet. त्या लोकांक दिसतालें की पावसाचो आवाज जर ते एस्बेस्टोस शीटाचे चड कोणा, बट जेन्ना हे पफ शीट घायल म्हणटरी वन इज विथ रिलेटिंग टू हीट, इट विल हेल्प, एंड सेकेंड इज द साऊंड प्रूफ. Secondly, I have requested the contractor as well. ते हिंगा बारीकशें पेंटिंगूय कोन, सो रिफर्बिशमेंट जाल्यार इट विल लूक नायस, एंड ही हॅज अग्रीड सो दॅट पेंटिंगाचें काम आमी वी विल डू इट. सेकेंड पार्ट जे हिंगा एक्सटेंशन आशिल्लें, बिकॉज एट दॅट टायम सो I request your president to hand over the NOC again to me. So what structure needs to be rebuilt within the next 3-4 months. If you give it earlier, the better, because it was already तेजे एस्टिमेट जालो, फंड्सा लागून सपोज जातालें, बट नाव आय कॅन प्रोवायड द फंड, सो दॅट एज वेल. आनी भायलें शीट कितें घालपा जाय कवर करप. सो फायनली इफ देर इज टॉयलेटा ब्लॉक बी कितें रेनोवेट करपा जाल्यार वन टायम आय कॅन सेंड तें जानवी म्हणून शुभम ते खाल नामाचें धाडपाचें, यू give it to me one time, and I think then it will look that people will want to come and do some sort of events here, possibly even if the stage and some if you want to change the fans also, we have done the same. When I look at this, एक आमच्या कोकोडच्या गावांत मातीकोट्यान हिंगा एक हॉल आहा, recreational hall, and for 98 lakhs we have renovated the entire hall. The work is supposed to start. हिंगा सायडी आमी एक फुटसाल ग्राउंडूय बांदला. There is a toilet block thing also. So for functions and parties to happen, I believe एक buffet setup करपाक बारीकसो जागो, and टॉयलेटाची खूब गरज आहा, and the stage also to be renovated. So this was done right from your past president, I can say Bill Cardozo and सगळ्यांनी हें केल्लें. So हे फर्स्ट फेज आहा, दोन सेकेंड फेजूय आमी in the next 2-3 months we'll try to tender it before the board of the municipal election. भावनो भणिनो, आज म्हाका तुमच्या वाठारान ऑल्सो 2.70 crore tendering of all the road works, and this work order is about to be issued. It's already tendered, and this work order will be issued soon. आनी हें जेन्ना केलें, मुगेले प्रयत्न आहाय की क्रिसमसा हुणे हे आख्खे रस्ते पड उलो आहाय ते सगळे हॉटमिक्स जावपाक एक वाठारांनी, एक गांवांनी. तिसरें जे हांवें उतर तुमकां दिल्लें, GSIDC has already tendered the panchayat and the community hall for about almost close to 4 crores, and this allotment also has been given to one party from Penjim, I believe. And again we were trying, if the court doesn't court जरी तर येयला जाल्यार possibly next week we will put a foundation for that panchayat as well. This was the need of the hour. उपरासा 2010 जेन्ना तुमच्या पंचायतीन आमी येताले त्या वेळार एक प्रयत्न जातालो या पंचायत घरान taking your people into confidence. It has been designed, keep looking at there are 3 floors, I believe. One is for we all to have a there is no place possibly where you all can have a function, so nearby area also beautify करपाक आमी एक प्रयत्न केलेले. सो हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल आणि पंचायत घर हेही ऑलरेडी जरी तर कोड इज डिलेड अ लिटल, and we will try and put the foundation of that as well. Underground cabling also, lightichoi 31 crores has already been tendered by the electricity department. That will resolve, because thoda lokan distale ki te जावपा ना, but it has been already been tendered. And Chandor and Girdoli are places where I think about 38 transformers will be changed. Just yesterday or day before yesterday we inaugurated, एक inauguration आम्ही केले.
थिंगा कुंकोलीम बागाचे 70 सुमार ट्रान्सफॉर्मर हॅव बीन चेंज. सो हियर इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 31 crores that has been tendered after a gap of I think 8 months. The electricity department and एकू टेंडर काढा तो आमच्या मतदारसंघात काढा. सो ही इलेक्ट्रिसिटी अँड रोड नेटवर्किंग खास करून तिसरें जे हे थोडेशे प्रोजेक्ट इफ यू ऑल गिव मी दी NOC म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी गुड क्लब दॅट यू हॅव. इतली वर्सां तुमी सोशल सर्वीस करता. The club is known, Girdolim Sports Club has been known. Another one part that जेन्ना आमी उलयल्ले आनी ते म्हाका दिसता मुखेलमंत्री also announced that the ground in Girdolim Sports Club, and वो ground is a big project. The estimate is about more than 5 to 7 crores, and it is only pending because of the NOC again, because जो Lotlekar, he spoke to me that he wants to change some area and something like that. But म्हाका दिसता the next step that I will possibly take, because मेजर जे लायटीचे पंचायतीचो रस्त्याचो हे प्रश्न आमी घेतलेले हाय. दुबाव ना, उशीर जाला, टायम लागला, बट इट इज नॉट इजी इन दी ऑपोजिशन ऑल्सो. वी हॅव टेकन पारोडा पंचायत ऑल्सो टू बी रेनोवेशन न्यू पंचायत. यो डिमांड लोकांगे आसलो इतली वर्सां रायट फ्रॉम 2010 आय रिमेंबर. आनीक ह्याच पद्दतीन उदकाची पायपलायनूय वी हॅव टेंडर्ड अबाउट 2 टेंडर्स. मेजर एरिया इन गिरदोलीम फॉल्स अंडर दॅट. जे उदका पायपलायन was about 80-90 mm diameter is now going to be made about 250 mm in several places. So with this the water networking will also improve. म्हाका खात्री आहा की I believe no doubt within my tenure all these things or whatever promises we promised to the people of Girdolim, to the people of Chandor, I am confident that I will be able to fulfill. त्याच पद्दतीन हो क्लब म्हाका दिसता क्लब चलोवपाक सोंपें न्हू. तुमी टोर्नामेंट कोताय, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोताय. Sudesh Bise has taken over from Petri. So there are all faces who are capable of doing something towards the society. Several camps, blood donation, हे सगळें पट जाता. त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता एनी इक्विपमेंट ऑल्सो वॉट एवर यू ऑल नीड इन द क्लब, जीम इक्विपमेंट प्लस हे तुमगे हॉल सायडी बांदताय ते फावंडेशन म्हाका रेडी टायमार गेल्ले दिसता म्हाका. ते फाटल्यान मागीर बंद जाल्ले. हांव गेल्लो थिंग इन्स्पेक्शन. So all this in one, the second phase we will take over, so that I believe already the estimates are made. हे सगळे फॅन बी जरी तो चेंज करूं जाय. पेंटींग तो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो. लायटींग ऑल्सो इफ यू नीड टू चेंज वी विल मूव अनदर NOC. सो आय बिलीव हेजेर दीस स्ट्रक्चर विल बी यूज बिकॉज ते लिमिटेड ऑप्शन्स आहाय आमच्या गांवांत सारके पार्टी करपाक आनी कितें करपाक. स्टेजीचेरूय जायती म्हाका दिसता इट इज बिल्ड पूर्वजागे ते टायम बट so whatever equipment, say some stage lights and something needs to be put. It is a beautiful, such a big area, itli old stage I am seeing after long stage pasu dakle asta. So all these things we will consider. Ani so acoustic with that part we will take as the second part. So that I think will come in more than a crore. So that also I will try and sanction. But the NOC, and if we do it fast, I'll ask my office staff also to come in and make sure that this, so that we have a proper auditorium. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जात कितें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली. आतां जिल्हा इलेक्शन आहा. सादारण पयलें जेन्ना चिंतताले 2 सिटां चिंतताले, आतां 50 सिटां चिंतता पडटा. अलायन्स आहाय तेय प्रेशर घाताय, सगळे प्रेशर घाता. हांवें चिंतून आसलें की हांव विरोधी पक्ष नेतो जातलो. But now the way we are moving around, definitely I can see positive response, because I am not just speaking as your MLA, but whatever I have promised in my manifesto, I have gone much overboard. Not only in your village, but we are. I'm confident की दुसरे विलेजीक आमी करपाचें जे आमगेलें एक हें आहा. अंडरग्राउंड केबलिंग एग्जाम्पल आमी म्हाकाजान केलें. आमी म्हाकाजान ग्रावंडाचें
ऑलमोस्ट 3 crores वर्क ऑर्डर दिलेली आसा. दॅट आय थिंक इन 3 days आय एम लेईंग द फावंडेशन. तुका कोण म्हणटा शुभम? म्हाका जाणा. So we are having stands and everything, and my dream is also that after discussing with Petwin in length about Goa Football Association having a structure where they can come and that much income will come to the panchayat. So if we have one ground where the India team can come, where other people can practice, whether it has to be on artificial turf or how it has to be maintained. These are things that is work in progress, but we have got it already sanctioned from the Honorable Chief Minister. He has already sanctioned an amount of 5 crores. So it is only pending. SAG officials have seen, we are only waiting for the paperwork. I think about 20 days back, Lotlekar Baban amka एक assurance दिले. So I think if we follow up on that and hand over that, because even the Paroda ground work is going to be estimated soon. So we should not be left back when ground ahल्याकूय is an asset to the panchayat. इतलो income येतलो shop येतलो. So रावता तुमगेलोय आदार आसतलो म्हणून आनी आमकां 2 उतरां दिवपाक बरो सोय केलो म्हणून सगळ्यांक काळजांत देव बरें. आमच्या मदीं आशिल्ले आमचे लोकी आनी आमचे कुंकळी मतदारसंघाचे आमदार बाब युरी आलेमांव, तशेंच आमचे बिचोली पंचायतीचे सरपंच बाय सोनिया फर्नांडीस, तसोच आमचो पंच बाब फ्रँकी, तसोच आमचो आदलो डेप्युटी सरपंच बाब ब्रायन रोलंड, हांगा आशिल्ले आमचो आंतरराष्ट्रीय आमचो सिनियर पयलींचो प्रेजिडेंटूय बी आनी आमकां क्लबाक खूब तो एडवायजूय दिता बरें कशें करप तें. आनी हांगा आशिल्ले सगळे आमची कमिटी म्हणजे आमचो सेक्रेटरी बाब सुरेश कानोडकर, तसोच ट्रेजरर दावीद आनी आमचो आदलो प्रेजिडेंट बाब पेटवीन फिजादू आनी सगळे हांगा आशिल्ले आमचे गांवचे भाव, जे आज आमी ही वाट पळयताली की आमी हें हॉल जें आमचे क्लबाचें बॅडमिंटन खेळपाक जावं कोणा फंक्शनाक दिवपाक आमकां आमी फाटीं फुडें जाताले. कारण पावसान म्हणजे जून ते सप्टेंबर ऑक्टोबर पर्यंत पावस जर पडलो जाल्यार आमकां हें कोणाक दिवपाक मेळनाशिल्लें आनी आमकां खूब त्रास जाताले. आनी गांवांत कितें फंक्शन जालें जाल्यार गांवच्या लोकांक भायर वचपाक पडटालें. सो आमी खूब प्रयत्न केलो, जशें डाविनान सांगलें की आमी खूब प्रयत्न केलो फंड्स एकठांय करपाक, पूण खूब कडेन आमकां डिफिकल्टी येवपाक लागली. जेन्ना पेटविनालें टेन्युअर आशिल्लें एज अ प्रेजिडेंट, मागीर हांव तेन्ना ट्रेजरर आशिल्लो मागीर, तेन्ना पेटविनानूय खूब फॉलोअप करून खूब युरी बाबाक सांगून ताणें हें घडोवन हाडलें आनी आमकां युरी बाबान फॅमिली लॅड फंडांतल्यान हें सगळें आमकां करून दिलां. आनी हांव हांगा युरी बाबाक हांव वेलकम करता, आमच्या बिचोली क्लबाक, तशेंच तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता. आनी हांव आस बाळगितां की आमची आनी फुडें कामां आसा बिचोली क्लबाची, जें ब्युटिफिकेशन जावं भायलो वरांडा पॅक शेड घालपाचें जावं जिमाचें जावं, अशीं आमची खूब कामां आसा जीं कामां आमी आमचे परेन करपाक ट्राय करतले. हांव अशें समजता की आमचे MLA बाब युरी आमकां फुडल्याय कामाक आमकां आदार करतले. आमकां फूल ताजेर विश्वास आसा. इतलेंच सांगता आनी हांव देव बरें. हें रुफींग चेंज जाचें म्हणून कित्याक येद्दो व्हडलें हॉल आमचे कडेन आसा आनी दीस रूफ वीच वॉज लेड इन 1988 हॅड आउटलिव्ड इट्स हें आनी हें एस्बेस्टस दे से इट इज नॉट गूड फॉर द हेल्थ. सो आमी जेन्ना सगल्यांनी कलेक्टिवली बसून डिसिजन केलें, वी अप्रोच द MLA एंड वी सेड सी सर दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू आनी आमकां पफ शीट घालन दी, कित्याक इट वील सेव अस द कॉस्ट ऑफ गोईंग फॉर अ फॉल सिलींग एंड ऑल दॅट. कित्याक ते पफ शिटाचें फिनिशींगूय बरें येता, सावंड प्रुफींगूय जाता आनी येद्दो हॉल आसून आमकां रेवेन्यू जनरेट करपाक मेळटलो, जरी तर सगळें रूफ बी बरें जाल्लें, कित्याक प्रेझंटली इट इज लिकींग. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल की आमगे सगळ्यांगेले एफर्ट्स आर पेईंग ऑफ टुडे एंड आर MLA हॅज गिवन अस दीस वंडरफूल गिफ्ट ऑफ डुईंग द रूफींग. आनी उलयता म्हणपाक लागलो, हांवें म्हणलें आमकां पेंट आहा, तो पेंटूय मान दीत म्हणपाक लागलो. सो बरें जालें. ओके. And he has also promised us in the next phase to complete that gallery, because all this work will be waste if we don't complete the gallery. ते उदो पडटा ते उंटे पिड्या जाता. So all that gallery also will be complete, and our dream of having a conference room on top of the gym, that also he said he's taking in the second phase. So
I think we should appreciate his efforts and thank him for all that he's doing for us. Thank you, sir. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.